टेंकोलाच्या हितूंतल्यान सगळ्यांचें स्वागत करता. आयची प्रेस रिपोर्ट प्रेस हे कॉन्फरन्स आमी आपयल्ले आसा ते मोस्टली आमचे जे सरभोंवतणी जितके आमची देवळाची आसा तेज्या खातीर थोडे इश्यूज जाल्ले आसा. कितें आतां पयलें म्हणजे आमचें वेताळ देवस्थान जें आसा तें आयचें अशें न्हू. ताका ऑलमोस्ट आतां 400 ते 500 वर्सां ऑलरेडी जाल्लीं आसा. कितें हे देवूळ अस्तित्वान आहा 1780च्यान आसा. कितें आनी जेन्ना आमचे पुर्तुगीज राज चलताले हांगा तेन्नाच्यान हें देवूळ आसा. 1909 ते 1934 साली पर्यंत पुर्तुगीज गव्हर्नर जो आसतालो तेन्नाचो त्या काळाचो तेणेन कितें केलें की जितकी देवळां आसा पळय तेंची वेवस्था सगळ्यांक तेंचे जे मूळ गांवकार जे आसलेले मूळ जे महाजन आसलेले तांकां ही दिली. आनी हे वेताळ देवस्थान जें आसा हळर्णकाराचे तारी हळर्णकर जे जितके महाजन आसा तेंचे आसा. कितें तेंच्या खातीर ती ह्या देवळाची वेवस्था तारी हळर्णकर महाजनांचे सोंपयली. आतां तेन्नाच्यान हे देवूळ आमचे चालू जाल्लें आसा. चालू म्हणजे इन द सेन्स कितें की देवळाचो कारबार चलता. ह्या देवळान वार्षिक जात्रा उत्सव आसता तेन्ना दिवजा उत्सव बीन आमी करतात आनी बाकीचे वेरियस प्रोग्राम्सूय आमी हे करतात कंडक्ट करतात. आतां जालां कितें की फाटल्या दिसांनी आमी जेन्ना इतके वर्साचें देवूळ आनी आमचे 1/14 नांव येवंक जाय म्हणून आमी कितें केलो एक बारीकसो सर्वे केलो करता आसतना कितें जालें थोडे जी फॅमिली हांगर आसा जी स्थायीक आसा कितें ती येयली आनी दादागिरी करून तेंच्यांनी जी आमची मेन ट्रेडिशनल जी वाट आसलेली जे आमचे आजे पणजे जे यूज करताले तेंच्यांनी तितून ते बॅरिकेड घातले बाब वायर घातली आनी तितून थोडे जे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसलेले जे गव्हर्मेंट एग्जिक्युटीव ऑफिसान जे काम करतात आनी जे बरे पोजिशनान जे आसत तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यांनी आपलो पोजिशनाचो उपयोग करून आमकां दादागिरी करून तो बॅरिकेड घातलेलो. तितून एक आसा तो आमचो राजाराम परब म्हणून एकलो आसा तो मामलेदार म्हणून काम करता. आनी 3 जाण आसा भितर. आनी त्या अर्थान आमच्यो गाडयो ज्यो आसलेल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो हांगेल्यान वयर आमी पार्किंग करताले कित्याक चडशे आमचे जे जाणटे येताले तांकां इतकी वाट चलोन येवपाक आनी ते स्टेप्स हे करपाक लागून आमी कितें करताले गाडयो पार्किंग दवरताले हांगारूच आमचे. आनी खूब वर्सां ही जी जागो जो आसा फुडलो जो पार्किंगाचो जो जागो आसा थंयसर जात्रे कडेन जावं आनी हेजे कडेन सगळी फेरी बी सगळी थंयसरूच भरताली. त्या अर्थान आमी कितें केलें हें आतां आडयलें म्हणून आमी पुलीस कंप्लेन केली पेडण्या पुलीस स्टेशनार पुलीस कंप्लेन केली पूण पुलिसांनी कांय एक्शन घेतली ना. आतां इतकी वर्सांची वाट जेन्ना कोण बंद करता तेन्ना पुलिसांनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडूंक जाय आसलेलें कितें आनी तेजे खातीर तितून तर स्टेप्स घेवंक जाय आसलें तेंच्यांनी जे हें करपाक लागून. कित्याक इतकी वर्सांची आतां 40-50 वर्सांचें न्हू हे 500 वर्सांचें देवूळ त्या 500 वर्सांच्या देवळाची वाट जेन्ना बंद करता कितें जी मेन वाट जी आसा जी एंट्रन्स आसा ती वाट बंद केल्ली आसा कितें तेन्ना पुलिसांनी तेजेर कांय सपोर्ट आमकां केलो ना. पुलीस ते सायडींतल्यानूच म्हणूंक लागले की बाबा तेंचे सायडींतल्यानूच आमकां ऑपोजीट आमचे कडेन उलोवंक लागले पूण पुलिसांनी तेजेर कायद्या प्रमाणे कांय हे केल्लें ना. म्हणून आमी कितें केलें बाकीचे आमचो प्रोग्राम्स बीन जे जाता पळय ते आमी चालू दवरले. जे आतां फाटल्या दिसांनी घुमट आरती आसलेली ऑल गोवा घुमट आरती कॉम्पिटिशन आसलेलें तेज्या पयलीं बारीक बारीक आमी प्रोग्राम केल्ले. आमी जशे जशे प्रोग्राम स्टार्ट केले तशें तशें आतां कितें जालें की सायडींतल्यान जितकी जागा जी आसलेली जी तेंच्यांनी कितें केलें तेजेर बॅरिकेड घातलो बांबूचे बाउंड्री कशी तेंच्यांनी हे केली. आनी आमची जी टॉयलेट आमी जी यूज करताली जी आमची आदी पणजी जी टॉयलेट यूज करताली ती टॉयलेट कशी आसलेली पयलीं चुट्टांनी बांदताली. आमचे आजे पणजे हांगर कितें हांगर आमचे स्थायीक कोण नासलेले हांगर कित्याक कामाक लागून ते वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी आसलेले गांवभर आसलेले भारताभर आसलेले गोंय आख्खे इंडियेचे भायर लोक आसलेले पूण ते केन्नाय येताले तेन्ना हांगा टॉयलेट यूज करताली आनी लोकांक कितें असुविधा जाता म्हणून मागीर आमकां महाजनांनी प्रोपोजिशन दिलें की बाबा तुमी टॉयलेट सारको बांदात आनी आमी तो 2019 तो टॉयलेट घातलो. त्या टॉयलेटीक लागून तेंच्यांनी कितें केलें खूब आमकां त्रास सोंसयले आमकां. मागीर ती आतां टॉयलेट फाटल्या दिसांनी आपली घुमट आरती स्पर्धा आसलेली तेन्ना ती टॉयलेट तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ली आनी ती टॉयलेट आमच्या बायलांक जे आसा ती यूज करता तांकां सकाळचे सांजचे 4 पर्यंत तेंचे हालत बेकार जाली. तांकां हांगा ह्या ओपन स्पेसीस काय हे करूंक गावना. आनी आतां कशें आसा BJPचें राज्य म्हणजे मोदी सरकारान जे काडलेलें हर घर स्वच्छ अभियान काडलेलें त्या अभियानाक लागून
तेंच्यांनी तेजेर सगळो आडो हाडलो यूज करून दिलो ना जे बायलां खातीरूच दवरलेले कित्याक आमच्या दादल्यांची वेवस्था आमी खंयसरूय करूंक शकता पूण बायलांक लागून आमी सेपरेट टॉयलेट केलो तो टॉयलेट तेंच्यांनी हे केलो ते टॉयलेट हे करतकूच आमी 112 कंप्लेंट नेसेसरी कंप्लेंट फायल केली पुलीस येयले मागीर हय मामलेदार गवस बीन येयलो खंय तेणेंय पळयलें पूण कशें आसा एक बाया डिसिजन कांयच जावंक ना आमचे तर्फे जावंक ना पूण तेंचे तर्फेच जालें आनी आमकां सांगलें की तुमी टॉयलेट यूज करूं नाका इवन आमच्यो गाडयो ज्यो आसल्यो जे इस्कॉलान शाळेन जे पार्क केल्ल्यो आसलेल्यो त्यो गाडयो पासून आमकां काडूंक लायल्यो मामलेदार गवसान काडूंक लायल्यो म्हणालें कितें आनी भानगडी करनाका आतां म्हाका एक तुमी सांगा एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट हे गव्हर्मेंट संस्था आहा ही जी शाळा आसा ही गव्हर्मेंट संस्था आसा ते संस्थान आमी जेन्ना यूज करता तेन्ना दुसरे पार्टीक कसलोच तेजेर हें आसूंक जायना ऑब्जेक्शन आसूंक जायना पूण आमकां गांवकार कितें सांगलें मामलेदार गांवसान की ते वेहिकल तुमी काडा आनी रस्त्यार दवरा अशे तरेन आमकां कोणाचो साथ दिलो ना लोकल जे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स आसले तेंचे कोणाचो साथ आमकां हे जितके आमी आतां हे केल्ले आसा तितून आमकां कोणाचो साथ मेळ्ळो ना एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स आतां फुडले जागो जो पळयतलो एंट्रन्स जागो पळयतलो तो गाडयो आमी हाडून दवरताले आमी पार्किंग करताले जाल्यार एंट्रन्स आयज थंयसर वचून तेंच्यांनी कितें केलां कवाथे हाडून घातलेले आसा बारीक बारीक झाडां हाडून घातलेलीं आसा पूण हेजेर कशें आसा की जेन्ना मामलेदारान सांगलेलें की बाबा ही जागा डिस्प्युटेड आहा जाल्यार तुमी तेजेर कोणाकूच कारवाय करपाची ना आमकां ना तांकां पूण इतकें आसून करून इतकें हे इन्स्ट्रक्शन आसून करून एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसांच्यान आसून करून पासून तेंच्यांनी झाडां घातलीं तेंच्यांनी हांगा बॅरिकेड उबी केले म्हणजे कशें आसा तेंच्यांनी ते कितें करता तेजेर कांय लिगल एक्शन जायना इनफॅक्ट एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसांतल्यान पासून तांकां हे येयलें इन्स्ट्रक्शन येयले पासून जाल्यार तेंच्यांनी कांय तेजेर हे घेवंक ना कितें सो तेच्या खातीर आमी कितें केलें लास्ट फायनल एप्रोच म्हणून आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन सीएमाक प्रमोद सावंता कडेन गेले आमचे 50 जाण महाजन कमिटी आमी सगळे जाण गेले आनी तेंचे कडेन आमची केस तांकां सांगली अशी अशी आसा तांकां विडियोय दाखयलो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलो की बाबा आमी जी ट्रेडिशनल तुमची वाट जी आसा ती कोणूच बंद करूंक शकना आनी हे जे कितें इशू चल्लेलो आसा ताका आपूण सारको लिगली एक आपूण डिसिजन दितलो आनी आपूण तेजेर जितके तुमचे ते आडो बीन तेंच्यांनी घातलेलो आसा तो सगळो काडटलो पूण आयज पर्यंत तो आडो घातलो ना तेच दिसा मागीर कितें जालें आमकां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां आपयलो आमचो प्रेजिडेंट रघुनाथ सावंत थंयसर गेलो थंयसर वयतकूच चित्र वेगळेंच आसलेलें कितें पूण तेय बीन कशें आसलेलें एट द एंड आमचे तर्फे कांयच जावंक ना आयज ही जी जागा आसा हे जागेचेर मालमत्ती कोणाच कडेन ना ही जी जागा आसा तेजी मालमत्ती कोणाच कडेन ना आनी लिगली जेन्ना पळोवंक वचत जाल्यार हितून पासून हांव जेन्ना ओनर म्हणटा जाल्यार म्हाजें थंयसर नांव रेजिस्टर आसूंक जाय पूण तें नांव रेजिस्टर तेंचें ना कितें आनी इल्लिगली हे जागे जे एब्जॉर्ब करतात कितें इल्लिगली हे जे जागे घेतात ते कितें आनी तेजेर अनुक्रमण करतात तितून कशें आसा की तांकां हे जागेचो डिलींग आनी कोणाक तरी बरें जे लँड शार्क्स म्हणटा पळय तांकां करपाचें आसा तांकां दिवपाचें आसा आनी तांकां विकपाचें आसा म्हणून आमी सीएमाच्या एश्युरन्साक लागून आमी रावले केले पूण आमकां कांय हें जालें ना पूण तरी बीन आमकां सीएमाचो विश्वास आसा कित्याक सीएम आमचो बरो मनीस आमकां विश्वास आसा आनी आमकां ते लिगली जे केल्ले आहा इल्लिगल जे केल्ले आसा तो आमकां लिगली खंय ना जाल्यार खंय तरी आमकां तेजेर हें दितलो डिसिजन दितलो कितें आनी हो जो पॉयंट आसा तेन्ना एसेंब्लीच्या हितूनय पासून आमचो ऑल्टोनचो MLA एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस फेर्रार तेणेंय पासून तो ऑब्जेक्शन रेज केल्लो की बाबा अशी ट्रेडिशनल वाट हांगेल्या लोकांनी बंद केल्ली आसा पूण तेन्ना पासून सीएमान एश्युरन्स दिल्लो आनी सीएमान मोन्सराताक सांगलेलें की बाबा नेसेसरी रिपोर्ट मागोवन घे कितें आनी मोन्सराता पासून सांगलेलें एसेंब्लीन की बाबा रिपोर्ट्स आपूण मागयता आनी डिसिजन तेजेर बेगीनच्या बेगीन करता पूण आयज पासून तें डिसिजन जाल्लें ना पूण अशें आसा की आयज परिस्थिती अशी आसा की देवळाचेर हे जे लोक कोण आसा तेजे फाटल्यान कितें जे इतके वर्सांचेर देवूळ आसून करून आनी देवळाची स्टेबिलिटी इतके वर्सांची आसलेली पासून जाल्यार हे डिस्टेबलायज करूंक सोदतात देवळाची एक्टिविटी
ते देऊळ रजिस्टर ना मामलेदाराकडे ऑलरेडी आसा 1934च्यान मामलेदाराची कितें भूमिका आसा? मामलेदाराची भूमिका सध्या कितें जाल्या की आमचे तर्फे कांय ना, फेवरींग तेंचे तर्फेच जाल्ली आसा. निवडणूक लोकल आमदाराचो काय हे ना इंटरफेरन्स अप्रोच जावंक नासले ताका लोकल आमलेदाराक हेका मामलेदार आमदारा पासून ते सगळी सुचोवणी केल्ली आसा. पूण कशें आसा खंय ना जाल्यार खंय तरी आमी सीएमाची वाट पळयता आमकां हे मेळोंक दिता. आता तुमकां नेमको विरोध कोण करता ह्या गोष्टी? म्हणजे गांवांतले आतां गांवांतले कशें आसा हांगर एक आहा तो राजाराम परब म्हणून आसा, तो मामलेदार म्हणून आसा आणि बेजिकली तो आपले जे पोझिशन आहा तेजी अनड्यू एडवांटेज घेवन तो आमकां यूज करता. इनफॅक्ट जेन्ना हे जे बॅरिकेड घातले पळय तेन्ना तेणेन वचून तेन्ना आमकां सांगलें की बाबा आपूण मामलेदार. कितें हांव कितें म्हणटा, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस आहा, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस जेन्ना तूं भायर सरलो काय ना कितें आनी जेन्ना तूं रस्त्यार चलता तेन्ना यू आर अ नॉर्मल पर्सन. कितें ही कॅनॉट टेक हिमसेल्फ एज अ मामलेदार आनी हांगर येवन ती दादागिरी करूंक शकना. आता देवस्थानाच्या ताब्यात कितली जमीन आशिल्ली? देवस्थानाचे ताब्यान अशी सद्या कशें आसा, सर्वे प्लॅनाचेर देवस्थान दाखयल्लें आसा आनी शाळा दाखयल्ली आसा आनी तितून रेजिस्टर्ड ओनर कोणूच ना. पूण आमी रिप्रेझेंटेशन घालूंक सोदता गव्हर्मेंटा कडेन आनी तेच्या खातीर लिगल केसीस पासून आमी तयार केल्ली आसा. सिवील सुटाची पासून आमी डॉक्युमेंट्स तयार केल्ले आसा. पूण सद्या आमी वाट पळयता, आमी सीएमाची वाट पळयता आनी जशें आमकां सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की बाबा आपूण हे बेगीनच्या बेगीन सॉर्ट आवट करता आनी देवळाची वाट ट्रेडिशनल वाट कोणूच बंद करूंक शकना. त्या आश्वासनाचेरच आमी सीएमाचेर विश्वास दवरून आमचे जितके महाजन आसात तेंचेर विश्वास दवरून आमी हे सगळे तेच्या खातीर रावल्या. सीएमाचो जेन्ना आमचो सीएमाचो एश्युरन्स येतलो आनी जेन्ना डिसिजन जातलें ते डिसिजन आमचे फेवरेबल जाता काय अनफेवरेबल जाता ते हेतून आमी मागीर फुडले स्टेप्स घेतात. आता ट्रेडिशनल केल्या की झाडो केला? हय, ही जी ट्रेडिशनल वाट जी आसा ती तर बाग भायर घातलेली आसा, कितें झाडां हे केल्ली आसा आनी मेन म्हणजे कशें आसा आमी शाळेंचे बांयचे उदीक आमी यूज करताले. जे आमचे जात्रा जाता जावं आनी उत्सव जाता, देवाचो वाडदिवस जाता तेन्ना आमी कितें करताले की बांयचे आमी उदीक यूज करता आनी नळाचें उदीक यूज करताले. आतां कमीत कमी 1000 ते 1200 लोक दर हेका येतात. जात्रेक तर आमचे कमीत कमी 30 ते 40 हजार महाजन कितें बाकीचे गांवचे लोकूय येतात. म्हूण आमी ती शाळेक सांगून आमी ती उदकाची सोय केल्ली. पूण तो आमचो पंप काडून तेंच्यांनी दिलो आनी जे पायपलायन आमी घातलेली ती पासून आमची हे केल्ली, डॅमेज केल्ली. म्हणजे बेजिकली कशें आसा, देवूळ तांकां सगळे भोंवतणी आमकां आयसोलेट करपाचें आसा आनी ही सायडीकली जितली परिसराची जागा आसा ती तांकां खंय ना जाल्यार खंय तरी तांकां डील करून लँड शार्क जे आसा गोंयांत जे येयल्ले आसा लँड शार्क तांकां विकपाचें आसा. सरावंडींग प्रॉपर्टी देवस्थानाच्या नांवार ना, तेंच्याय नांवार ना. पूण आतां क्लेम करता क्लेम आपूण करता ते क्लेम करता आनी प्रॅक्टिकली कशें आसा जेन्ना अनलेस अंटील एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर सायटीर येयल्या शिवाय आनी इन्स्पेक्शन केल्या शिवाय आनी जे डॉक्युमेंट तेंचे कडेन आसा आनी जे डॉक्युमेंट जे फिजिकली गव्हर्मेंटा कडेन आसा, गव्हर्मेंटाचे सर्वे प्लॅन्स बीन जे कितें आसा पळय तेजेर तेंच्यांनी आजून पर्यंत ते हे आजून प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी हे करूंक ना, सायट विजीट करूंक ना. 1 and 14 नांव बीन बी आसा कोणाचें? नांव 1 and 14 ह्या सर्वे प्लॅनाक 1 and 14 कोणाचेंच नांव ना. बेजिकली कोणाचेंच नांव ना. फक्त ह्या सर्वेचे प्लॅनाचेर फक्त देवूळ आसा आनी शाळा आसा. नांव कोणाचेंच ना? नांव कोणाचेंच ना. तुमकां दिसता कोणाचें प्रेशर बी आसा तेंचेर? आतां कशें आसा, इतके बेगीन आमी काय उलोवंक शकना. एक तर तांकां पॉलिटिकली आसूंक शकता किंवा नासूंक शकता. पूण आमकां आमच्या सीएमाचेर विश्वास आसा, कित्याक सीएमूय ह्या देवाक मानता भरपूर कितें आनी आमकां सीएमान जशें एश्युरन्स दिल्ले आसा पळय आनी आमी तो विश्वास दवरलेलो आसा सीएमा कडेन आनी आमकां अशें दिसता फाल्यां सपोज हांगा तर आमचें तर न्याय तर जायना जाल्यार फाल्यां सीएम चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाक फोन करून पासून कितें तांकां रिक्वेस्ट पासून करून हांगा डिसिजन प्रॉपर डिसिजन जावंक जाय. आतां गोंयांत खुबशे बिल्डरांची नजर आसा, म्हणजे रिमोट एरियान सुद्दां अशें कितें प्रोजेक्ट येवपाची तुमी आशंका आसा हांगासर? आतां ज्या अर्थान इल्लिगली हे जे अनुक्रमण चल्लेली आसा, जाग्याची जे हे घेतलेले आसा त्या अर्थान अशें दिसता खंय ना जाल्यार खंय तरी तेंचें डिलींग जाल्लें आसा किंवा ते इन प्रोग्रेस आसा डिलींग. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.